3000पेक्षा जास्त गाडयो स्पीड गव्हर्नर्स बसोवपाच्यो सक्तीन तश्योच उरले आनी गाडयो आमच्यो रस्त्यार हाडूंक मेळना। तेन्ना आमी अशें ठरयलें की आमची जर ही आमची अट आमची जी सक्ती जी आहा आमकां ती काडून उडयना, आमकां जर ती मान्य करना जाल्यार आमी ऑफ द रोड वचपाचें ठरयलें 10 तारखेक। पूण त्याच बरोबर आमी कितें केलें, फोंडेचे आमचे मंत्री आनी खासदार हांच्यो गाठी बेटी घेतल्यो, तेंचे कडेन आमची घरांनी आमची समस्या मांडल्यो आनी आमी तांकां सांगलें तेणी सांगलें आमकां 2 दीस दियात, आमी तुमची जे कितें समस्या आहा ती निवारण करता आनी तातूंतल्यान ते समस्येंतल्यान तुमकां मोकळें करता म्हणून सांगता। गरिबाचो धंदो म्हणटा तो गोंयकाराचो आनी मूळ गोंयकाराचो धंदो म्हणटा तो फक्त एक टॅक्सीचेर आसा आनी टॅक्सी आमच्या बारीक लोकांची, व्हडल्या लोकांची न्हू, हे बारीक लोकूच हितून जगता आनी तांची फॅमिली जगता हितून। सो गव्हर्मेंटा कडेन आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन इतलीच मागणी की आमकां बेगींतल्या बेगीन पासींग दिवचें आनी आमची सगळ्यांची फिटनेसां दिवची, ही हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक विनंती करता की सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक तुमी एक करून दिवचें। आनी दुसरें म्हणटा तें आतां 2019 इलेक्शन, त्या इलेक्शनाक जर BJPक परत काडपाक जाय वयर जाल्यार तुमी आमचें सांगता तें आयकचें पडटलें। म्हटल्यार आमी तुमचे कडेन व्हडलें कांय मागना, आमच्या पोटाचेंच कितें तरी मागता, आमचें पोट धरूं नाकात। आमचें जर पोट तुमी अशेंच धरलें जाल्यार येता ते इलेक्शनाक तुमकां कळटलें हे टॅक्सीकार कितें करता आनी कितें करूं शकता पळय तें। आमी गेल्ले तेंचे दारीन, त्यांनी प्रत्यक्षात सांगलें की आमी हेका मेळटलें म्हणून, कोणाक आमचो नितीन गडकरी आनी आमकां इन्शुरन्स दिलो आसा की आमी तें करतले म्हणून। हेच्या आधाराचेर आमी हो जो आमचो ऑफ रोड जो आशिल्लो तो आमी फाटीं घेता। समज ही तोंडी वेव्हार समज तेंच्यांनी आमकां रिटर्न कांय दिलें ना जाल्यार आमी फुडली कारवाय आमी ऑल गोवा करतले। कितले दीस दिता तुमी आतां? एक 15 दीस दिता आमी।